दिव्यवाणी 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 क्रिस्त ते मोगाड बाबा पेनिनो पवित्र सभा एक पवित्र catholic आणि apostolic. The church is one holy, Catholic and apostolic. पवित्र सभा या चार संतीचे वैर होंदोन आसा. ख्रिस्तचे पवित्र सभे तुझे विषयी किती मुताय म्हणून पापा पियूस 1965 इसवेंत सावन विसारी लागलो आणि त्या वेळार लगभग 2000 बिस्प थंयसर हजार आसले आणि या मागण्या जपती वेळार ताणे हे सावन विचारले. पवित्र सभेविशांत तो किते म्हणटाय. पवित्र सभेविशांत तो किते म्हणटाय. पवित्र सभा एक कॅथोलिक, अपोस्तोलिक आणि पवित्र. The church is one holy, Catholic and apostolic. जनांगसो उजवाड लुमेन जेट्सियम या दस्तवेदांत बहु अपूर्वयेन तो विवरण दिता. पवित्र सभेचे मिसाव आणि तशेंच तिचे काम कितें म्हणून बहु अपूर्वयेन विवरसिला. पवित्र सभा पवित्र कित्याक मोगाळ भावनो आणि भयणीनो. जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत, तो भगवंत त्रिदादीचो देव आणि पवित्र सभा ताचे तोंच जन्मले आणि त्या देखून पवित्र सभा पवित्र जावन आसा. पवित्र सभा देवतांच येता आणि पवित्र सभेंत जमो जाल्लो लोक पवित्रच. पवित्र जमो म्हणटात, पवित्र लोक म्हणटात. देवान वेचून काडलेलो लोक, देवाच्या जनांगचो लोक आणि देवानच आपयलेलो लोक आणि देवानच मिसावाक धाडलेलो. देवान आपयले खरीत जेजू सशेन वचोंक साध्य ना. कधी जावन मोगचे न्हू, आमी पवित्र सभेचे सांदे जावन आसा. आमी पवित्र सभेचे सांदे जाल्ल्यान आमी पवित्र लोक आमी म्हणटावो. देखून सभेचे नाव इगल मता. पोर्चुगीसांत इंग्रेजा म्हणजे ग्रीक भाषेंत, लॅतीन भाषेंत एक्लेसिया, कलेयो आपयलेलो, देवानीच काडलेलो आणि देवाचो लोक जावन आसा. अनेक इंग्लिशांत नाव जावन आसा. चर्च म्हणटात ग्रीक भाशेंत किरियोके, सोम्यानच आपयलेलो जमो जावन आसा. कित्याक मोगळे भावनो आनी भयणीनो, सोम्यानच आपयलेलो लोक जावन आसा. सोम्यान वेचून काडलेलो लोक जावन आसा. देवान आपल्या लोकांक वेचले. आपली दास म्हणून ताणें वेचले. ताची भुरगीं जावन ताणें आमकां वेचला. पवित्र आत्म्या मारिपात
पवित्र स्नान दिसा आमी ताची भुरगीं जाले आहो आनी आमकां ताचे बरी तो आज ताचे बरी जावंक तो आमकां आपोवणी दिता. ताच्या सैमात वांटेली जावंक आमकां आपोवणें दिता. देवूच मनीस जालो आनी आमचे मोदें तो जियेलो. आम्हा सर्वांक बाचावे लाभले. आम्हा सर्वांक रक्षण लाभलें. आम्हा सर्वांक सासणीक जिवीत लाभलें. सासणीक ख्यास्त आमकां लाभलें आनी आमकां दिल्लें जिवीत मोलादीक जावन आसा. आमचें जिवीतच वर्तें जावन आसा. आमचें जिवीत सर्वस्व वर्तें जावन आसा. त्या देखून मोगाचो सांव पेद्रो आपल्या पत्रांत अध्याय 1 18व्या वळींत तो म्हणटा, तुमीच वेचून काडली पर्जा जावन आसात. तुमचें जिवीत रुपयान वा भांगारान कोणाच्यानी नाश करूंक जायना. तुमकां दिल्लें जिवीत मालान न्ही वा रुपयान न्ही, पगार देवानच तें दिलां. देवाच्या शेडयेनच तुमकां तें दिलां. त्या देखून मोगाचो पवित्र सभा आमकां जेजूच्या तिडोड्या मिसावांत भागीदार जावंक आमकां उलो दिता. ह्या जागेर प्रवादपणाच्या आनी तशेंच रायपणाच्या मिसावांत आमकां भागीदार जावंक आमकां उलो दिता. पवित्र सभेन ताच्या मिसावांत एकवटूंक आमकां उलो दिता. कधी जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र सभा एक, पवित्र सभा पवित्र सभा कॅथोलिक, पवित्र सभा अपोस्तोलिक. आमी ताच्या मिसावाक वेचून काडलेले सांदे आमी जावन आसा. ताच्या मिसावांत वांटेले जावंक आमकां आपयलेले व्यक्ती आमी जावन आसा. ताच्या मिसावांत वेचून काडलेले आमी व्यक्ती आमी जावन आसा. पवित्र सभा देवा आनी तशेंच मनशां मदली एक मिलादत म्हणून सांगीत. देवा आनी मनशां मदले एक गुटाचे सत म्हणून सांगीत. एपेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 12वी वड. जेजू ख्रिस्त आनी ताचे विश्वासी लोक एकवटता. दादलो आनी स्त्री लग्ना बांदांत कशें एकवटता गे, आपलो मोग दाखयता गे, आपले विश्वास कोण सांबाळटा गे, सांगता जियोंक आदार दिता गे, त्याच बरी आमी पवित्र सभेत आसतना जेजू ते आमी एक जाता. जेजूच्या कुडीचे आमी सांदे आमी जाता. आमी एक सुरणी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, उडास आमी दवरूंक जाय. आमी एक सुरणी बगार आमी जेजू ते एक आमी जावन आसावो. ताका त्या देखून मोगाचो पवित्र सभा आनी तशेंच जेजू तावन वेगळे करूंक साथ दिना, वेगळे करूंक साथ दिना. पवित्र सभेची दोन सैमा कसली ती सैमा मनशा पोवन आनी तशेंच देव पोवन. मनशा सैम आनी देव पोवन, दैवीक आनी तशेंच मनशा पोवन. ह्युमन as well as divine. पवित्र सभा मनशा रुपाचो गुर्तू जावन आसा. जेजू ख्रिस्त दैवीक रुपाचो
गुर्त जावन आसा, दैवीक रुपाचो गुर्त जावन आसा. मनशाचे रूप दैवीक सत्तेक कुमो करता. दैवीक सत्ते फायंड आउट करूंक आमकां आदार दिता. जेजू ख्रिस्त ते पवित्र सभा आपले दैवीकपण उगडता. पवित्र सभा भायले रूप, मनशाचे रूप, पूण दैवीक संगती आमकां फायंड आउट करूंक, आमकां पळोवंक आमकां साध्य जाता. मोगाचेनो देवपण मनशाचे रूप फळां बरीत करता आनी पवित्र बेक संस्काराचे रूप घेवंक पवित्र आत्म्यान सकत दिल्या. जेजू मारी पात पवित्र आत्म्यान सकत दिल्या. त्या देखून पवित्र सभेक 3 दिसो लागशिल्लो संबंध आसा. आनी पवित्र 3 दिसो देव पवित्र सभेंत वस्ती करता. पवित्र सभा एक मिस्तेर. पवित्र सभा एक मिस्तेर, एक गुटाचे सत देखून सभा रूपयाने आमी पळोवयेत. देवा बापाक संबंध जावन देवान विंचून काडली अर्जा जावन आसा. देवा पुताक संबंध जावन तिका क्रिस्ताची कूड म्हणटात, जेजूची पत्नी म्हणटात. आनी पवित्र आत्म्याक संबंध जावन तिका पवित्रतेचे मंदिर म्हणटात. मोगाचेनो आमी पळयता देवाची अर्जा देवा बापाक. जेजूक संबंध जावन जेजूची पत्नी, जेजूची कूड आनी जेजूच्या कुडीत एक जाता. पवित्र आत्म्या संबंध जावन पवित्रतेची मंदिरां, जिवी मंदिरां म्हणून आमकां कळी जाता. मोगाचेनो देव आमकां आपयता. पूत रूप दिता. पवित्र आत्मो मिसावाक कुमोक करता. आनी ह्या 3 मनशांक, ह्या 3 संगतीक आंतरीक चलन दाखयता. ये पळय वस म्हणजे मोगाचेनो ये देव बाप आपल्या पुताक धाडटा आनी जेजू ख्रिस्त थंयसर येता. पवित्र आत्मो थंयसर देंवता आनी आमच्या काळजांत येता असो अर्थ जावन आसा. मिसाच्या बलिदानांत आमकां 3 दिसो देव धर म्हणून दिसता. आमी सोम्याच्या जेवणाक आपयलेली मनशां आमी जावन आसा. जेजूच्या 3 मिसावांत आमी हाजर जाल्ली मनशां आमी जावन आसा. देखून मोगाचेनो आज देव आमकां आपयता. देवाक आराधन करूंक, देवाक स्तुती करूंक, ताका होबळाप दिवंक आमी सांगता मेळटा. आमी देवाक आराधन करची, देवाक स्तुती करची आनी ताका आराधन करची. आमचीच ताका आराधन करचे सोमांगी. वय मोगाचेनो आमी पवित्र सभेंत आसल्यान आमी देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय.
त्या देखून मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आम्ही पवित्र सभेंत देवाक आराधन केले वरवीं देवा पप्पाक, देवा पुताक, देवा पवित्रज्ञाक आम्ही वंदित आहो, देवाकच वंदित आहो. पवित्र सभा जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत वांटेली जावंक उलो दिता. जेजू क्रिस्ताच्या याजकपणांत प्रवादीच्या कामांत रायाड सेवेंत भागीदार जावंक आमकां उलो दिता. ताचे मणेरपणाचे काम करूंक याजकांक वेंचला. याजक देवा आनी तशेंच मनशा मदलो मध्यस्थ जावन आसा. याजक मिसाचे बलिदान पेटोवंक, साक्रमेंत दिवंक आनी आमकां पवित्र करूंक याजकांक ताणें दिलां. मोगचेलो प्रावादेचें काम कितें? देवाचें उतर प्रगट करचें, देवाच्या वसत उलोवचें आनी अन्याय आसले खंडन करची, देवाची खुशी करची, देवाची खुशी जारी करची आनी ते हेरांक कळोवचें. आनी हें कोणातावन मेळटा? पवित्रत्म्यान मेळटा. पवित्रत्म्याचो थाळो आयकुचो व्यक्ती जावन आसा आनी तो थाळो हेरांक जावंक पावता. आनी तशेंच रायल काम जावन गवळीक सेवा आसा. जेजू बरे गोवड्या बरी ताणें आपल्या शेणयांक ताणें सोडोवंक जाय. आपल्या शेणयांक आपल्या हिनांत ताणें हाडूंक जाय. तर तें तण आसले कडेन ताणें व्हरून ताणें पावोवंक जाय, बुजवण दिवंक जाय, सांबाळूंक जाय, रक्षण दिवंक जाय, अस्कतेल्यान आदार दिवंक जाय, कश्टतेल्यान बसोवन दिवंक जाय, नितळ उदका सशी ताणें व्हरून पावोवंक जाय. आनी गोवळ्यान आपल्या शेण्यांक सोडून व्हेल्ले परी बऱ्या तांकांय पालन पोशण करचें काम जावन आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां ताच्या तिदोड्या मिसावांत भागीदार जावंक आमकां उलो दिता. तर मोगाचेलो पवित्र सभेचे मिसाव कितें? पवित्र सभेचे मिसाव स्वता प्रगट करची, देवाचे उतर प्रगट करचे, सत प्रगट करचे. त्या देखून पवित्र सभेक वेंचला आनी हो मिसाव करूंक पवित्र सभेक दिला. आनी ही सकत पवित्र सभेक दिल्या. मोगचेनो आमी कितें आमी करूंक जाय? मोगचेनो आमी कितें आमी करूंक जाय? कितें आमी करूंक जाय? आमी आमचे ते आसले सकत आमी हेरांक वांटून दिवंक जाय. आनी पवित्र सभेची 4 लक्षणां आमी पळोवया. पवित्र सभेची 4 लक्षणां: 1 कातोलीक, अपोस्तोलीक आनी पवित्र. 1 पवित्र सभा 1 देव एकच, देखून ताचो लोक एकच, क्रिस्त एकच, देखून ताची कूड एकच, पवित्रत्व एकच आनी पवित्रतेचें मंदिर एकच. पूण कितें जालां मोगचेनो? मनशाच्या स्वार्थपणा वरवीं पवित्र सभेंत आज वाटे फाटे जाल्यात. आज वाटे फाटे जाल्यात मोगाचेनो. आनी एकवट ना, थंयसर मोग ना. आनी एकवट नासले वरवीं, स्वार्थ आसले वरवीं देव आमचे सांगात आसा म्हणून सांगयतगी मोगचेनो एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आदे 1:10 वळींत आमी पळयताव आमी जेजू क्रिस्त ते एकवटोवंक जाय. वस्तू जावन आसा जेजूचो उद्देश. देव सदांच आमकां एकवटोवंक तो वावुरता. त्या देखून पवित्र सभा एक जावन आसा. पवित्र सभा पवित्र जावन आसा. देव पवित्र म्हणून आपण म्हणटा.
जेजू ख्रिस्त पवित्र म्हणून दाखयता, पवित्रत्व पवित्र म्हणून दाखयता. तांचे जिवीत पवित्रपणाचे जिवीत त्या देखून पवित्र सबाय पवित्र एपे कोरी जुवांव सुवांजेर अध्याय 1:2 अध्याय 2:20 27 वळी सामी पवित्रत्व पवित्र सभेचो आंतरिक देव दातार आनी भितर तावन शिकोवचो मेस्त्री जावन आसा. भितर तावन शिकोवचो मेस्त्री जावन आसा. आनी कातोलीक म्हणजे कित्याक तें पवित्र सभा कातोलीक म्हणटा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सरस्वतेनी विस्तरलेली सार्वत्रिक सर स्वता आटावचे, सर लोकांक मुक्ती आसचे, सर पातकांच्या बोक्साने दिवचे, देवाचे खातीर सर्वांक आरार दवरूंक आशेता. युनिवर्सल म्हणून आमी कॅथोलीक म्हळ्यार युनिवर्सल पयले पोटी सुरुल्या क्रिस्तवांनी अंत्योकांत थंयसर आशिल्ल्या लोकांक आपयलें. कॅथोलीक म्हळ्यार युनिवर्सल. आनी अपोस्तोलीक म्हळ्यार कितें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, अपोस्तलांच्या बुन्यादीचेर तें बांदलें. पेद्रोच्या खटपाच्या वयर पवित्र सभा बांदली. सान पावलोच्या खटपाच्या वयर बोंडाच्या वयर बांदली. आनी त्या देखून बोवार्थ मिसावांत अपोस्तलां थावनूच उत्तराधिकार घेतलेली. तांचे शिकोवन आयकूंची सभा जावन आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र सभा आसोचे थंय 3 संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात. कोल्यो त्यो संगत्यो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो? एक भावार्थाचो बांद. आमचे ते भावार्थाचो बांद आसूंक जाय. आमचे ते भावार्थ आसूंक जाय. संपूर्णतेचो भावार्थ आसूंक जाय. दुसरें जावन संस्काराचो बांद. 7 संस्कार जेसून घडलेले म्हणून कळीत करता. आनी तो संस्कार आमी वळखून घेवंक जाय. वळखून पेद्रू उत्तराधिकारी अपोस्तलांच्या बुन्यादीचेरच बांदलेले म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी समजून घेवंक जाय. पवित्र सभा खंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. सगळी पवित्र सभा एका मनान एका खाजन ती सांगता जियेली, ती सांगता आयली. आनी अपोस्तलांची शिकोवंक आयकोंक ती सांगता मेळटली. आनी त्या देखून पवित्र सभा थंयसर पळोवंक मेळटा. तशेंच जेजू ख्रिस्त जावन आसा एक कूड आनी ताचे ते आमी एक जाल्या. ताच्या कुडी मारिपात आमचे ते एक कूड आसा. त्या देखून मोगाचेनो पवित्र सभा एक आनी अपोस्तोलीक. पवित्र सभा पवित्र आनी भाग्यवंत जावन आसा. आनी पवित्र सभा निरंतरी बातून येता. वेगवेगळ्या पावंड्यांनी सम्यक तिका वाडवळ दिल्ल्या पवित्रात्म्या मारिपात मात्र तें करियेत. संसाराच्या आदेश स्थापन जाल्ले देवानच पवित्र सभेक रचलें आनी पवित्र सभेक जल्म दिलो. आनी पवित्र सभा पवित्र जावन आसा. त्या देखून पवित्र सभा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या थंय एकटलो लोक, तो खरोच देवाचो लोक. आमेन.